क्रिस्ताताई म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आयतार न्हय जाल्यार शिरांदरी पावस येताना बाळका जेजूक मान करूंक अत्रेगाण तुमी देव तेंपलाक आयल्यात. तोच बाळक जेजू तुमची मागणी आयकून दी, तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून दी म्हूण ह्या बलिदाना वेळार तुमचे खातीर हांव मागतां. आयच्या वाचपांनी स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां एक गिन्यान दिता, उजवाड दिता, आमच्या वाटेचो दिवो दिता. तें समजून घेवंक प्रयत्न करया. देव निती करत, ताचें फायसाल नितीचें जावन आसा, केन्नाच चुकोवन पडना. पयलें वचप जाल्या उपरांत हें आमी परतून आनी परतून गायन केलें. हें समजून घेवचे खातीर आमकां 2 वाचपां दिल्यात. ही तसो संक्षिप्त अर्थ घेवया आमी. पयलें वचप वाचपान आमी आयकता, जेरोबाम इस्रायलाचो राय, आमाजियास तुमचो याजक, आमोस तुमचो प्रवादी. जेरोबाम कोटीजिनी जे येतालो, देव निंदा करतालो, निजा देवा पुजा करनातलो, तेन्ना आमोज ताचे थंय वेता आनी म्हणटा तुजी देसवाड जाताली, तुजें राज मोडटलें, तुजी बायलेक प्रदवारी जातली, तुजीं भुरगीं मोडटलीं, तुजें कुटुंब सगळें वेतालें. तेन्ना आमाजियास याजक रायासीन वेता, वो पळय क्या दळाय आमचे सिराप घालता, क्या दळाय आमचे सिराप घालता. देखून ताचेर सीन वेता, हांगा तूं रावा नाका, चल तूं खंय जुदाक वच, तो दुसरो गांव जुदाक वच, थंय तुजें प्रवादपण कर आनी दिसपडटो ग्रास तूं जोड. पूण तुज्या तोंडांतल्यान एकच एक बरें उतर आमचे थंय येना, आनी हांगा जिवोवचें सामान म्हणून आमाजियास म्हणटा तो याजक जावन आसलो. तेन्ना आमोस सांगता, हांव प्रवादी न्हय आसलो, हांव गवळी जावन आसलो, म्हज्या बोकऱ्यांक सोलोन आसलो. तेन्ना देवान म्हाका फरमायलें, चल तूं आनी हें प्रवादपण कर. अशीं जर तर ही इस्रायलची प्रजा चलत जाल्यार तांचे राजवास मोडटाले, तांच्यो बायल्यो प्रदवारी जाताल्यो, तांची भुरगीं मरतालीं, तांचें कुटुंब सगळें निसांतण जातालें. चल आनी सांग म्हूण. कित्याक सरेस्परा देवान म्हाका कायदो दिला तें हांव करतां, आतां तुमी कितें जाय तें म्हाका करा म्हणून. हो संक्षिप्त अर्थ पयल्या वचपाचो. आज समजून घेवचें कितें, जेरोबाम इस्रायलीचो राय खोटो राय जावन आसलो. परतून देवान ताका आपयलें, देवाची ताणें ताळो आयकूना आनी खोटेपणान जियेलो. देवाचो ताळो पाळूंक ना ताणें, देव निंदा केली आनी देवाचोय हीज पेशन्स गॉट वोर्न आवट. देवान ताका शिक्षा दिवचो वेळ आयलो. तेन्ना आमोजाक थंय ताणें धरलो. आतां आमी दुसऱ्या वचपाक या. जेजू आपल्या स्वांत गांवांत वांजल पुरगट करनासतना लोक एकल्या आरिगराक ताच्या कटल्या समेत उखोल हाडटात. तांचो बोवाट पळोवन ताचें मन कळवळटा, जेजूचें मन कळवळटा आनी म्हणटा, पुता तुजीं पातकां बगसलें, उठ आनी चल. वय ताचें पातकां बगसलीं. पूण बोंतून आसलो लोक कितें म्हणटा, आळे वो देव निंदा उलयता न्ही गे, हाका पिडागूण करयत, पातकां बगसूचें कशें, देवान एकल्या म्हणा शिवाय दुसऱ्यान कशें बगसूचें म्हणून. तेन्ना जेजू सांगता, खंयचें सोंपें, पातकां बगसूचें सोंपें गे, या तुजें कटलें घेवन उठ आनी चल म्हणचें सोंपें. पूण मनशा पुताक पातकां बगसूचें पदवी आसा देखून ताका सांगता, उठ घे तुजें कटलें आनी चल म्हण.
तो उठता आनी चलतेच रावता. हे एक अजाप. हांगाय आसा संबंध पातका आनी शिक्षा मदें. पयल्या वचपादी आसा संबंध पातका आनी शिक्षा मदें. पयल्या वर्सा वाचल्या उपरांत देव निती करत ताचे पैसाल नितीवान जावन आसा म्हूण सांगलें आमी. वय तर तिनांती आसा ती तेंगे म्हळ्यार पातका आनी शिक्षा मदें संबंध आसा म्हणून. पूण देवाची नीत खरी जावन आसा, आमची नीत खरी ना. आतां आमी वांजेलांत ती संक्षिप्तान अर्थ घेवंक प्रयत्न करया. त्या आर्यघरा हाडलेल्या वेळार जेजून सांगलें तुजें कटलें घेवन चलतेच राव म्हणून. तें सोंपें न्ही गे. ताणें हाडिल्ल्या आर्यघराक म्हणजे तुजी आर गूण जाली वच म्हणलें तांकां समजता. तशें सांगच्या बदलाक जेजू म्हणटा तुजी पातकां बगसाली चल म्हण. हें तांकां समजना. खंयचें तर सोंपें. सोम्यान तांकां सवाल घालें खंयचें तें सोंपें. पूण तुमकां समजोवचे खातीर अशें करता म्हूण ताणें सांगलें. पातकां बगसालें म्हणच्या बदलाक तो म्हणटा तुजें कटलें घे हाडून चल, कित्याक पातकां ताणें पयलेंच बगचिल्लीं. असो अर्थ कितें गे म्हळ्यार हांगा आमी जायते जाण वैज हरशीन गेल्या, धाकटेर हरशीन गेल्या. जावंक पुरो हांगास धाकटेर आसा जावंक पुरो. चिंत्या म्हाका एकल्याक पोटान दुखता पोटान दुखता पोटान दुखता म्हणटा. धाकटेर हरशीन येता. तो धाकटे बरो जालो तर जाल्यार निजाके प्रवीण धाकटो जालो जाल्यार तसो तो जमा करता. पोटांत आसलें कांयपणी आल्सरपणी आसा तर जाल्यार तें गूण करूंक प्रयत्न करता या तें काडटा. धाकटो प्रवीण न्ही तर जाल्यार ताका दुखीच्यो गुळयो दिता. तें तशेंच सोडटा दुखीच्यो गुळयो दिता. दुखीच्यो गुळयो दिल्ल्या बरा दूख उणें जाता पूण ताची पिडा उरता. जर तर तें आल्सर काडलें जाल्यार दूखय वेता आल्सरी वेता. खंयचें तें बरें. आमकां दूख उणें जाल्यार पुरो गी आल्सरच काडल्यार बरें. खंडीत जावन आमी जाणाव आल्सरच काडल्यार बरें. आतां वांजेलाक वचा. सोमीन जेजू सांगता ताणी हाडल्या आर्यघराक. सोमीन जेजून सांगलें तुजीं पातकां बगसालीं उठ आनी चल म्हणून. तें जावन आसा आल्सर. ताच्या आरीचें कारण, ताच्या दुखीचें कारण. तुजी दूख तुजी आर गूण जाय जाल्यार ताचें कारण काडी जाय. तुजी दूख गूण जाय जाल्यार तुजें आल्सर काडी जाय. वय प्रवीण धाकटेरा भशेनच जेजू क्रिस्तांनी तुजी पातकां बगसिलीं म्हळें म्हणजे ताचें कारण काडलें. ताचे वरवीं तुजी आरी गूण जाली. तुजी पातकां बगसालीं देखून तुजी आर गूण जाली म्हूण दाखोवचे खातीर पुता तुजें कटलें घे उठ आनी चल म्हणटा. आनी तो उठता आनी चलता. असो संबंध कितें, असो अर्थ कितें. हर एका पातका आनी ताच्या शिक्षा मदें संबंध आसा. हें आमी संक्षिप्तान मुठव्यान समजून घेया. हर एका सुखीक आनी ताच्या शिक्षेक संबंध आसा. एकलो भुरगो कांयच शिकना आनी परिक्षेंत कॉपी काडटा. ताका पास करचें सामागी ना. तो फावो गी न्हय. ताणें शिकाचें आनी पास जायचें. तें आमी जाणाव देवाची नीत खरी जावन आसा. आमी समेस्त पातकी. हांव तुमी आमी समेस्त पातकी. जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार, पातकां बगसूचो सोडवणदार. हें आमचें देणें जावन आसा. सरेस्पराचें देणें. तो आमची पातकां बगशिता. वय आमची पातकां आमी रडलेल्या वेळार देव आमची पातकां बगशिता. खंडीत जावन बगशिता. पूण आमकां एक कायदो आसा. न्हयच पाताक रडचें. केल्लो अन्याय सामा करचो. तें आमी चिंतिना. हांव दृश्टांत दिता तुमकां जायती. चिंती एकलो आसा खरें मस्तीन जियेता. दुबळ्यांक दंडशिता, विधवींक कश्ट दिता, अनाथाक तांचे निसंतान करता, कोणाचें आस ओडटा आनी वचून कुमसार जाता. रडटा कुमसार जाता. निजाकी ताका दूख आसा. देव ताका पातकां बगशिता गी. ताका कायदो आसा. न्हयच ताची दूख धरूंक
बघा ताणें केल्लो अन्याय सामा करूंक ह्या हांव दामून सांगता न्ही जाल्यार खूब सारी एक लायसन्स जावंक पावता जायतो अन्याय करताय absolução घेताय परतून वच अन्याय करताय हें घे जावं हो सक्रामेंत घे आमकां न्हीच पात्राक रोडोवंक कायदो आसा केल्लो अन्याय बरोवन दिवंक कायदो आसा तो बरोवन दिना जाल्यार ताचो प्रतिफळ म्हाका आनी म्हज्या संततीक येता आमच्या कुटुंबाच्या आमच्या भुरग्या बाळांक तें आमी दायज दवरचें मरतना आमी बँकांत पयशे दवरता जायती आस्त दवरता गर्भदीक दवरता सांगात हो अन्यायी आमच्या भुरग्यांक आमी दिवचो संदर्भ आसता भाव भयणीनो आमचें कुटुंब आमची भुरगीं बरीं जाय न्हीच ग्रिस्तकायेंत न्हीच शिकपांत न्हीच संस्कृतींत बघा निती ती अणीत मुजेत हाडून म्हज्या भुरग्यां वेची न्ही तर हांवें केल्ली अणीत हांवें मोरच्या आदीं सामा करूंक जाय तुवें जर तर विधवींक कश्ट लायता जाल्यार कश्ट दुबळ्यांक दान दी तुजें पाताक रड जर तर अनाथांचें तुवें वण घेतलां जाल्यार तसो परतून तांकां पावत्या परी पळय वो कायदो आमकां आसा तुमी ना म्हणटात गे पळया पळय बायबल उक्तें करा दावीद राय देवाक मानवचो राय ताणें उरियाक जीवशी मारलो ताचे बायले सांगता न्हिदलो भुरगें जालें तेन्ना देवान ताका सांगलें तुवें अन्याय केल्याय तुका शिक्षा मेळटली तो रडलो भुरगें मेलें तुज्या पातकाची शिक्षा जावन तुजें पातकां हांव बक्षिता पूण तुजें भुरगें उरचें ना सालमांव राया पळया कितें घडलें तेंच घडलें तर आतां मोठवेण सांगता हांव भाव भयणीनो आमी सक्कडी पातकी आमी न्हीद आमच्या दोळ्यांक न्हीद येवच्या आदीं त्या दिसा केल्ली पातकां आमी चिंतून घेवया पाताक आमी रडया सांगात असो एक निचेव करया कोणाकी कांय पुणी अन्याय केला तर जाल्यार जावं उतरांनी जावं करण्यांनी तो हांव बरो न्हू दितालो म्हणलो तूं तो दिनाय तुज्या भुरग्यांनी दी जाय वय हें आमी समजून घेवंक जाय पूण आमकां आसा सोडून दा जेजू क्रिस्त बाळोक जेजू आमचे जायती आशिर्वादां घालता हें सत हो उजवाड आमकां दिता त्या प्रमाणे चलोवंक तसो आमकां कृपा दिवन म्हणून मागया आमेन